बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कष्ट सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव मिळीनो मागीर मोगाचो येवकार हे सकाळच्या दिसाक हे मिसा भेटीन तुमकां. हे मिसांत आमी अलेक्सांद्र पेरेरा हे आमचे भाव पासून मागता ताची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. हे आमच्या भावाक ताणें आशिल्ली संस्कार जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो कोतकोत्यान मागुया. तशेंच मागुया फेल्सी डी कॉस्ता ही आमची भयण आपलो वाडदीस समरमता. तिचे बरोबर दुसरी आपलो वाडदीस आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटिल्ल्या पासून तुवें मागुया. आमकां एक एकल्याक देव आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आपयता. 40 दीस उरल्यात. निनवेचो भस्म जातलो. निनवेच्या लोकान जिवीत बदललें. ताचें प्रायश्चित देवान मानून घेतलें. आमची ही 40 दिसांची तयारी देवाक मानता तसली जावंक आमकां कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांचो पार बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा आमचे देवा, तुजे पोरजेचे भक्तीचेर दयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दोनवण करून आनी प्रित्य मोगाच्यो कन्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत अदीक तीर जावं. ही प्राचिताची दोनवण तुका मानूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. आमेन. जोनस प्रवेदेच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेस्पर दुसरे फावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव वस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सुरेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावात दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोणान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासना वेलो देंवलो आनी आपलीं आंगोसरां काडून ताणें गोणान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोणान आंग पांगुचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपलीं नश्टीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सगळीं म्हणुया. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकलुतसाऱ्या देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूळ करून दवर. सबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मूळ खालीच रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. कोतीबरीत कालीस. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उद्गार उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सुरेस्पर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी पोत्तून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. लोकांची उरपूंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना तांणी तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिणगा. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणेची राणी जोडटेच्या दिसा ही पिणके बरोबर उठ्ठली आनी तिचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेत हांवन सालोमाची जाण वाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालेमावा परस व्हरतो कोण एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, आमी सगलीं क्रिस्तांव, आमी सगलीं भावार्थी आमकां देवाचेर भावार्थ आसा. विस्मितां घडटात, व्हड व्हड मिलाग्री घडटात. म्हजें सवें घडल्यात, तुमचेंय सवें घडल्यात आसतल्यो. जेन्ना व्हड व्हड विस्मितां आमच्या जिवितांत घडटात तेन्ना देवाचेर भावार्थ धरून एकदम सोंपें जाता. पूण दर दिसा आमच्या जिविताक घोडयेचे घोडे ल्हान ल्हान विस्मितां घडटात. मिरेकल्स हॅपन एवरी डे. एक ल्हानशें उदाहरण घेवया. समजुया, इंडियेंत एक उत्सरेक एक टायटल फावो जाता, मदर ऑफ इंडिया, आनी तिचो बरो एडवर्टीजमेंट जाता. ही माय जावन आसा सगल्यावन बऱ्यांतली बरी आवय, आनी हिका लागून तिचें नांव पडजोडूंक ती गांवां गांवांनी ती भोंवता. समजुया, ती आमच्या तालिगांवच्या गांवांत येता. आमी ताका पळोवंक, आमी तिका मान भोगूंक, आमी तिका वाखाणी करूंक, आमी तिका ताळयो मारूंक आमी वेतेल्यो. पूण मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या घरांत आमची आवय आसा. तिणें आमकां 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान सांबाळल्यात. मोगान आमची सेवा तिणें केल्या. सकाळच्या वेळार दर दिसा ब्रेकफास्ट आमकां केला. दोनपारां आनी रातच्या वेळार रुचीक जेवण आमकां केलां. जेन्ना आमी बरीं नासलीं, म्हजे सायडीन बसून म्हजी पोरवां केल्या. आपूण न्हिदूंक ना, पूण आमकां बरें जावचे खातीर बसून ती रावल्या. जायत्या खुणांनी आमकां आमचें सवें मोग दाखयला. हे आमचे आवयचो आमी केन्ना तोखणाय केल्या काय? हे आमच्या आवयची आमी केन्नाच वाखाणी केल्या काय? हे आमचे आवयक केन्नाच आमी थँक्यू म्हणला काय? जायते पावटी जे आमी मोग करता तांचे सवें आमी खुणां मागता. आयच्या शिव वर्तमानांतूय अशेंच कितें घडटा. जेजू ह्या संवसारांत जियेतना बरें करीत तो वेता. कुड्ड्यांक नदर दिता, मेलोल्यांक जिवीत दिता. जे खोडकार आसले तांकां समाजांत तो दर्जो दिता. जायत्यो मिलाग्री तो ह्या संवसारांत कोत्ता. तरूय आसतना आयच्या वाचपांत लोक ताचे लागीं खुणां मागता. आनी हाकाच लागून जेजू तांकां म्हणटा, ही एक नोश्टी पिणगा.
आनी लोक ताचेर पिरगोता तेन्ना म्हणटा ही एक नोश्टी कितलें हांवें केलां तोरूय आसतना ही पोरजा पिणगोटा आयज म्हजे आनी तुजे विशीं जेजू कितें म्हणटा काय आयज जेजू आमकां ल्हान ल्हान घोडितांनी मिलाग्री सोदूंक आपयता कोण एकलो बरोयनार अशें म्हणटालो इफ यू हॅव रूफ ओवर योर हेड फूड ऑन योर टेबल एंड सम पीपल टू केअर फॉर यू यू आर रियली ब्लेस्ड बाय गॉड समजुया तुजे लागीं रावंक घर आसा जेवणा मेजार जेवण आसा आनी थोडीं भोव मनशां आसात जीं तुजी मोग वो आपुरबाय कोत्तात किरीत भाशेन देवान तुका आशिर्वादान बोल्ला किरीत भाशेन म्हाका आनी तुका हें सगलें आसा रावंक घर टेबलार जेवण वो थोडीं मनशां जीं आमची मोग करतलीं किरीत भाशेन ह्यो वस्तू आमकां देवा कोडे लागीं आमकां व्हरतात काय वो ह्यो वस्तू आमकां सदांच ह्योच जाल्यात काय दुसरे सुवातेर कावंट योर ब्लेसिंग कावंट देम वन बाय वन जेन्ना हांव सकाळचो उठ्ठा तेन्ना देवाक दिनवास हांव जिवो आसा जायत्या जाणांक हें जिवीत फावो ना जालें जायतीं जाणां मरून गेलीं पूण हांव ह्या संवसारांत जिवो आसा ताका लागून देवाक दिनवास जेन्ना सकाळचो उठोन हांव आमचे पादविगाराचें उपादकुराचें हांसतें मुखामळ पळयतां देवाक दिनवासतां हांव पळोवंक सोगतां हांव आयकूंक सोगतां हांव ताचो मोग म्हज्या जिवितांत हांव अणभवतां तें म्हणल्यार जेवणा मेजार जेवण आसा ब्रेकफास्ट आसा तेच पासो देवाक दिनवासतां नोळाक उदक येता वो जावं बिजली आसा ह्या ल्हान ल्हान कारोना खातीर देवाक आर्गां आमी दिवया जायते फावटी आमी व्हड व्हड विस्मितां आमच्या जिवितांत सोदतात पूण ही ल्हान ल्हान विस्मितां आमच्या जिवितांत सोदून खुशाल जावया आनी खुशाल जावंक आल्तारार येतल्या जेजूची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया भेटून आमी गायन देवा उथर आमी घेतला C15 पान 30 आनी 4 C15 पेज 34 देवा उथर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावनी जिविताचो मोगान गेले बेटुनेचो बापा तुजे उदर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुजे उदर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता भयणी भावांनो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो मूड मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मरण आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे मोहिमेक समोर पळोवंक तुवें आमकां दिलें ती देणी आमी तुका भेटयता सासणाच्या जिविताचें ओकोद ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्मेचे शक्तीन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रगत जायशीं कोर हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा
सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समारंभूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सान वरोस हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय जेजूच्या जिविताची वर्तींक घोडली तूं आमी समोरमता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसाय देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोग दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एकाच तळ्यान गायता Povit, 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 doloroso sorvispoto, sorgani संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचे नामी येता तका सोय, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया जो मेलो जेजू जिवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकर आलेक्झांडराची काकूत कर ताका संवसारांतलो तुवें आपूण बेलाय बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान भाव मडिनू. दर एक दिसाक आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना देवाक दिन पासून कितलींशीं कारणां आमकां आसात. देव आमकां आपल्या पुताच्या नोस्त्याक आपयता. जेजूचें जेवण आमकां घोटाय. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो जिवंतपणा उपरांत नोस्त्याक यात. हें जेजूचें जेवण आमकां घोटाय दिता. सगळे उपकारां खातीर ताका आर्गां दिवंक, वाखाणूंक, ताका मोहिमा दिवंक. ब्रादर आमकां सांगतालो ते भाशेन कितलीं कारणां आसात आनी आमी कुणां मागता. जायते कडेन जायते फावटी धांवता, कोण पडटा, कोण बरो जाता, मिलाग्री आयकूंक मेळटात. आमचें जिवीतूच एक मिलाग्र. आमी जिवी आसत, रातची न्हिदून सकाळीं उठ्ठा तीच एक मिलाग्र. भाव मडिनो, सगळें आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जावं आनी भोव करून ह्या पिराचीत काळांत कोणती बरीच काळजान उपकारी मनान आमी देवाशी येवंक जेजूनच शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकंतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोमतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमी आमच्या घरा येवचे म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्मस वेळार गायन गावुया. ओरे पर्वतार आमी D11 पान 53, D11 पेज 53.
सारखी लामारो काढून बेची खोशी केन्ना पावतली वारसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण सोबी जेजू सोबी जेजू सोबी जेजू वारसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण सोबी जेजू सोबी जेजू सोबी जेजू चाळीसांचो रोसो वय दोंगरार बाबाकुलो बुकेचो गेलो हुस्को वाटेर गिरासा पडलो वारसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण सोबी जेजू सोबी जेजू सोबी जेजू वारसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण सोबी जेजू सोबी जेजू सोबी जेजू प्रार्थूया. देवा काकूच सरा बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणान निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आयज आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. ताचे वरवीं निरंतर तुका आमी वाखणूक आनी दिन वासूंक पाव. आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां सांजे 6 ती 8 पर्यंत आमचे इगोर्जेंत आमी पवित्र पुस्तकाची ओळख भोव करून पॅरेबल्स ऑफ जिजस, जेजूचे ओपारी हाचेर शिकवण करतले हांव, हाचेर नियाळ करतले हांव. जाता तांणी तातूंत वांटो घेवचो. भोव करून ह्यो ओपारी ज्यो ह्या प्राचीत काळार आमकां नियाळूंक मेळटात ताचे वयर आमी शिकतले, भासाभास करतले. तुमकां सगल्यांक ह्या कुर्सांत ह्या पॅरेबल्स ऑफ जिजस शिकपांत आमी सांव दिता. एकामेकाक सांगचें आनी बरे भाशेन तातूंत आमी वांटो घेवया. शुक्रारा दीस सांजे 5:30 वरांचेर आमची कुर्साची वाट. हे फावटी दुर्गावाडी, आमाराल वाडो ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां आमकां शिकप दितलीं, नियाळ करूंक आदार दितलीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात.
ल्हान ल्हान घोडितांनी देवाक दिनवासूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मूळ उपकार. बाबाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या बोलिश्राचा स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वाडसुऱ्याचो रस्त्या उकेचे सोंपले सुस्कां उदकाचे घेतले रुपणे चालोय तुझे म्हण आमचे. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. आमच्या काळजांत आनी आतां हे वेदीचेर आशिल्ल्या जेजूक थोड्यो गोडयो आमी नमस्कार करून सारुया. हे उंड्याच्या रुपा काल आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेतला. आमीच जेजू सारकीं जाल्या. भक्तिवंत कार्डिनल न्यूमन अहें म्हणटालो, जेजू तुका घेवन हांव तुजे सारको जावं आनी प्रत्येक मनीस म्हाका पळयता ताणें म्हाका न्हय तुकाच पळोवन दी. प्रत्येक मनशाक हांव भेट्टां ताणी म्हाका न्हय पूण तुका अणभवून दी. म्हजें सवें जेजू दुसऱ्यांक तूं दिसती पळोवन दी. ओय मोगाल जेजू, तुका आमी शेवून भाग्योन पावलो भाशेन खात्रेन म्हणूंक पावूंक हांव जियेता हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सवें जियेता. हांव जेजू सारको आमचो गोंयचो फांकी कवी मनोहर सरदेसाय ताणें गीत रचलें, हांव जेजू भाशेन जावचो. जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन जावचें हांवें हीच म्हजी प्रार्थना. काळीज म्हजें देवूळ कशें, हे काळजांत जेजूक जागो. ताचेच भाशेन वागचें हांवें. घोडये घोडये खिणा खिणा. मोगळा जेजू, तुजो उपकार समाजांत
पोर जोडावंक तूं आमकां तुजेशी आपयताय. आमी इतली असोत की घडये घडये आमी भंय पडटा. म्हजो राग, म्हजी तिळक, दिसा दिसपट्टे जिविताचे प्रश्न, तरेतरेची आडकोडींक फुडो करची आव्हानां म्हाका खाला आपटितात. हांव सगळ्यांत जैतिवंत तुजे बरोबर जेजू. तूं म्हाका घोटाय दिताय देखूनच हांव जैतिवंत जाता. तुज्यांत म्हाका जैत आसा. मोगळा जेजू, आयच्या दिसाच्यो ह्यो थोड्यो घडयो तुज्या सांगाताक सारतना आमकां नवें मन, नवो उजवाड दी. निनिवेच्या लोकान जोनासाचो साद आयकलो. राजा ते घरांत सोरभोंवती आसलेलीं जनावरां पुऱ्यान 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. जोनासाचो ताळो तुजो शब्द म्हूण आयकून लोकांन प्राचीत केलें आनी आपूण कास लायतलो म्हूण शिडकावणी धमकावणी दिल्ली ती देवान फाटीं घेतली. कारण चिड्डलेल्या काळजाक तूं पाट वळनाय. तांणी प्राचीत केलें. जुदेव लोक मोगळा जेजू तुजे लागीं खुणा मागता. नोश्ती पिळगा. कोरोना व्हायरस कोविड-19 एक खुणा आमकां आयच्या काळाच्या 21व्या शेंकड्यांतल्या लोकांक देवाशी पोत्तून येयात. काल रातीक ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीक दाखयलो कालच्या दिसाक मेळून 5 लाख लोक अमेरिकेक हे कोविड-19 पिडेंत मेला. कालच्या दिसाचो आंकडो 500,000 people पांच लाख लोक एकाच गांवांत मरप म्हळ्यार देव आमकां आपल्यो खुणा दिता. कोरोना व्हायरस 21व्या शेंकड्यांतल्या लोकांक एक खुणा. तूं सगळ्याचोच दोनी न्हय, देव आसा. देव दोनी ओरूम आनी शेवट सगळ्याचो.
तुजें गिन्यान, तुजी जाणवाय लिमिटेड. देवाचे जाणवायेक, देवाचे पोदवेक सोर करूंक जायना. मोगळा जेजू, आयज आमी कालतिकायेन ओळखून घेता आमचें सादें सैम आनी इतले सोगोट आडकुळी मोदें तुकाच आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायब, आमी मोदता. आमची काकूत कोर सुमया आमी पातोक केला. तुजे नोदरे वेली आमकां पयस काडूं नाका. तुजे दोयाळ काकुतीन आमकां राख आनी सांबाळ. ही चिंतना मनान धरून ह्यो घडयो जेजू सांगताक आमी सारुया.